नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकार। तर सुरू करूया गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनाक। हांव निवडून येवचो ना अशी वावडी भाजपाचे नेते पातळोवपाक लागल्यात। हांव निवडून येवंक ना म्हणून म्हाका खंय भाजपान तिकेट दिवंक ना। हे खातीर जर आपूण हांव निवडून आयलो जाल्यार म्हाजेर अशे आरोप करप्यांनी राजकीय संन्यास घेवचो आणि जर हांव हरलो जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा अशें सणसणीत विधान लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केलें। भाजपान कॅडराक दुखयला, ताचे परिणाम भाजपाक ह्या वेंचणुकेंत भोगचे पडटले अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी म्हटलें। दयानंद सोपटे हांणी मांद्रे मतदारसंघाची कसकूटभर कामां लेगीत करूंक ना असो आरोप लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केला। मांद्रे मतदारसंघात उदकाचे तशेंच तरणाट्यांच्या रोजगारांचे प्रश्न सुटावे करपाक ताका जमिल्ले ना। तशेंच मंजूर केल्ले प्रकल्प पुराय करून घेवपाकूय सोपटे अपयशी थारला। मागीर आतां खंयच्या तोंडान तो लोकांच्या दारांचेर मतां मागपाक वयता असो प्रश्न लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सोपटेक केला। पर्यटन केंद्र आशिल्ल्या गोंय राज्याक कोळशाचे केंद्र जावपाक दिवचे नात अशें उतर सभेमेजार काँग्रेसाचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधीन दिलें। देशा भितून 2 भारत तयार जाल्या अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। काँग्रेस सरकाराक मत दियात आनी लोकाभिमुख सरकार तयार करपाचो उलो ताणें ह्या वेळार मारलो। काँग्रेसीचो आदलो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी खासदार राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत पावलो। हेडलँड सडा हांगाच्या GRB कॉलनीत तांणी प्रचारूय केलो। आम आदमी पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान अनुसूचित जमातीच्या लोकांक गोंय विधानसभेत आरक्षण दिवपाचें उतर दिलें। आम आदमी पक्षाचे सरकार आयले जाल्यार अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर 8 कलमी जाहीरनामो आम आदमी पक्षान शुक्रारा जाहीर केलो। तातूंत विधानसभे भितून आरक्षणा वांगडा ट्रायबल सब प्लॅना अंतर्गत आयिल्ल्या आर्थीक मस्तीचो पुराय वापर करतले। लोकांक फुकट भलायकी सेवा आणि जमातींतल्या बेकार युवा पिळगेक तांच्या हक्काच्यो नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासन आम आदमी पक्षान दिलें। कमिशन खावन उदरगत जायना। बरी उदरगत जावपाक जाय जाल्यार लोकांच्या मनांतले प्रश्न आनी मुळाव्यो गरजो जाणून घेवन त्यो सोडोवपाचो यत्न करपाक जाय अशें हळदोणा मतदारसंघाचे काँग्रेस उमेदवार कार्लोस फरेरान सांगलें। भलायकी आनी भुरग्यांच्या उदरगतीची आनी खासा करून खाशेल्या भुरग्यांक मजत करपाची कामां हातीन घेतलो अशें ताणें विधान केलें। लुइझीन फालेरो केन्नाच काँग्रेस पक्षाकडे प्रामाणीक रावूंक ना। 2017च्या विधानसभा वेंचणुके वेळार लेगीत लुइझीन भाजपा वांगडा आसलो आनी आतां लेगीत तो आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलो। तो गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळीत उलयतालो। हे आसले विजय सरदेसायाचे विधान। गोंयाक आनी गोंयकारपण राखपी विचारसरणीची गोंयाक गरज आसा। गोवा फॉरवर्ड पक्ष ह्या विचारसरणीक धरूनच चलता। गोंयच्यो खण वेवसाय, पर्यटन तशेंच हेर क्षेत्र सध्या गोंया भायले लोक चलोवपाक लागले। हे सगळे अशेंच उरत जाल्यार गोंयकारांनी कितें करप? गोंयचें अस्तित्व आनी तांची संस्कृताय राखपी राजकीय नेतृत्वाची गोंयाक गरज आसा अशें विजयान म्हटलां। गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळीत तो परत एकदा उलयतालो। मोपा विमानतळाचे काम जाल्या उपरांत पेडण्या वाठारांतल्या चडांत चड लोकांची कामां जातली अशें आश्वासन भाजपाचो मांद्रे उमेदवार दयानंद सोपटेन दिलें।
आणि भाजपाचे 24 परस चड आमदार वेंचणुकेत वेंचून येतले अशी खात्री दयानंद सोपटेक आसा। जाल्यार पेडणे वाठाराची उदरगत अजून मेरेन जावंक ना, पूण फुडें जातली, सगळ्यांक कामां मेळटली अशें आश्वासन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें। आदले जिल्लो पंचायत वांगडी दारगळचो आदले सरपंच प्रदीप पाटेकर हांणी आपल्या 7 कार्यकर्त्यां वांगडा मोगोवपाक प्रवेश केलो। पेडणे मतदारसंघातले मोगो पक्षाचे उमेदवार राजन कोरगांवकाराक तांणी तेंको दिलो। उमेदवार कोरगांवकर हांणी मोगोची पक्षांत ताका प्रवेश आनी येवकार दिला। बोडगेश्वराची जात्रा सोपून खूब दीस जाले, कोयराचो डीग अजून मेरेन थंयच आसा। सगळ्यांक घाट पसरल्या, कोणूच जतनाय घेयना अशें म्हापशा नगरपालिकेन काम करपी लोक खूब फावटी हांगा येतात आनी वयतात, पूण ते आडनदर करतात असो आरोप शेतकार समितीचो अध्यक्ष संजय बर्डे हांणी केलो। रायबंदर फेरीच्या धक्या कडेन गाडयो भिरांकूळ पद्दतीन उदका लागीं राविल्ल्यो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। फेरीन हालींच खूब गर्दी जाता, चुकून कसलोय अपघात घडल्यार कोण जापसालदार हो एक व्हडलो प्रश्न उपरासला। रायबंदर फेरी कमी आशिल्ल्यान चोडणेसान येवपी लोकांक दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटात, ताका लागून मेळटा ते फेरींत लोक गर्दी करून घुसोंक सोदतात। 1 ते 2 वरां लोकांक फेरयेची वाट पळोवची पडटा। लोक कामार वेळार पावनात। सरकारान जाता तितले बेगिनातले बेगीन हो प्रश्न सोडून लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केल्या। बेरेस्तारा राती दारगळ वाठारात शंभा हरमलकर हांच्या होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाक उजो लागिल्ल्यान 2 लाखांचे लुकसाण जाले। उजो पालोवपी अधिकारी नामदेव परवार हांच्या मार्गदर्शना खाला जवानांनी घटनास्थळी वचून हो भिरांकूळ उजो पालयलो आनी 3 लाखां परस चड लुकसाण जावचे तांच्यांनी वाटायले। उत्तर गोंयच्या दर्यादेग आनी पर्यटन वाठारांनी दिसपट्टे उज्याच्यो घडणुकी घडपाक लागल्या, ताका लागून ह्या घडणुकांनी कोणाचो तरी हात आसूये असो दुबाव आतां लोक उक्तायतात। म्हापशा हायवे कुशीक काँग्रेसीचे होर्डिंग्स लावप चालू आशिल्ले, ते होर्डिंग्स बेकायदेशीर लायल्यात अशें कोणी तरी कागाळ केली। थंय कारवाय करपाक पोलीस अधिकाऱ्यांक हाडिल्ले। होर्डिंग्स लायनात आनी कोण लायता ताका परवानगी पत्र दाखय अशें म्हटले। त्या उपरांत कळून आयलें की तांच्या कडेन एक होर्डिंग्स लावपाची परवानगी आसा। तर गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची। ब्रेका उपरांत आयकुया फुडल्यो खबरो। खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात गोवा टॉप 25ची फुडली खबरां। गोंयांत भाजप सरकारान सुरू केल्ले इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसीच्या अंतर्गत 2025 मेरेन 35% ईव्ही बसीचे प्रकल्प पुराय जातले। त्याच बरोबर ईव्ही गाडयांक लागपी चार्जिंग पॉयंट्स लेगीत गोंयांत पुराय जातले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। सध्या ईव्ही गाडयांच्यो मागण्यो बऱ्या प्रमाणात आसा। भाजपान फेम 2 स्कीम भितर 150 ईव्ही बसी सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। कळंगूट वाठाराची उदरगत नव्या तरेन करतलो। जशें दुबय आनी सिंगापूर आसा तशें करपाचें आपलें स्वप्न आसा।
भ्रष्टाचार मुक्त गोंय करतलो। भायल्या बिल्डरांनी गोंयांत कसलेय बांदकाम केले जाल्यार हाचो फायदो थळाव्या लोकांक मेळटलो आनी मतदान करच्या वेळार लोकांनी चिंतून शिक्को मारचो अशी मागणी रिकार्डो डिसोजान केला। गोंयकारांची सुशेगाद वृत्ती आणि राजभाशेक तिचे स्थान दिवपाचे विशीं अनासतेक लागून कोंकणी मराठी भाषा ही राजभास जावंक पावंक ना अशें मत राजभास खात्याचे आदले संचालक दोतोर प्रकाश वज्रेकार हाणें सांगलें। राजभास दिसा निमता वज्रेकार गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतालो। गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे विचार भाजपा पक्षात सध्या कमी जाला। तांणी दाखयल्ल्या राजकीय वाटेचेर तण येवपाक लागला। हे सगळे पयस करपा खातीर आपणे राजकारणात प्रवेश केला अशें मत उत्पल पर्रीकार हांणी व्यक्त केला। विधानसभा वेंचणुकेच्या मैदानात पणजे मतदारसंघा खातीर ते अपक्ष आमदार म्हणून उबे रावल्यात। गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळीत दिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उत्पलान हे विधान केले। पळयात गोमंतक टीव्हीचे उत्पल पर्रीकार हांची खासा मुलाखत। गोयच्या न्हंयांनी आणि खाजनांनी 84 नव्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती सांपडल्यो असो अभ्यास श्रीकांत जी ICARच्या शास्त्रज्ञांनी पयल्याच फावट केलो। ही म्हायती बुधवारा जागतीक वेटलँड दिसा निमतान ICARचो शास्त्रज्ञ श्रीकांत जी बी हाणें दिलो। गोंय राज्याचो वेटलँड अधिकारी श्रीकांत हो एक जाणकार वांगडी आसा। ताच्या म्हणण्या प्रमाण 84 प्रजाती भितून 14 प्रजातींची सध्या वळख पटल्या। कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव सध्या उणो जाला। कोरोना दुयेंतींक सेगीत मरण येत असले तरी दुयेंती मेळपाचे प्रमाण दिसान दीस उणें जायत चल्ला। 19 जानेवारी मेरेन तिसरे ल्हार खर आसले, त्या उपरांत ताचो प्रभाव उणो जावपाक लागला। दुयेंती मेळपाचे प्रमाण 16.74% जाल्यार फेब्रुवारीच्या पयल्या 2 दिसांनी 15 दुयेंतींक मरण आयले। कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 3708 जाला अशें भलायकी संचालक दोतोर आयला मायदेलान सांगला। कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्राल आपल्या मतदारसंघात उदरगत करपाक अपयशी ठरला असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार अमित पाटकरान केला। हो आमदार स्वताच्या कार्यालयात काम करपी बायलेच्या घराब्याक मदत करपाक शकलो ना। तो आमदार मुखार जनतेक कसो पावतलो आनी उदरगतीची बुनयाद कसो घालतलो हाचेर लोकांनी विचार करपाचो गरज आसा। येता त्या 2022च्या वेंचणुकेत काँग्रेसीक मत दिवन वेंचून हाडचे असो उलो अमित पाटकरान मारलो। सरकाराच्या अव्यवस्थेक लागून मतदारसंघातले सगळे शिकिल्ले भुरगे बेकार आसा आनी तांकां कसल्योच सुविधा ना असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। आपाचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार भ्रष्टाचार जावचो ना आनी सुशिक्षीत तरणाट्यांचेर अन्याय जावचो ना अशें मये पक्षाचे मतदारसंघातले उमेदवार राजेश कळंगूटकरान सांगले। दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत यतीश राणे, रती फातर्पेकर, उत्पल मोरजकार, यतीन मयेकार आनी रुपा पाटील हाजीर आशिल्ली।
फाटलीं 10 वर्सां कळंगुटात भाजप सरकारान कांयच उदरगतीची कामां करूंक ना. उदकाचे तशेंच विजेचे प्रश्न सोडोवपाक पावोंक ना असो आरोप कळंगुटच्या तृणमूल पक्षाचे उमेदवार अँथनी मिनेझिसान केला. बायलांचेर अन्याय जावचो ना, तांच्या सुरक्षतेचेर चड लक्ष दितलो अशें ताणें त्या वेळार सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्टार कॅम्पेनर्स येता त्या दिसांनी प्रचारा खातीर गोंयचो दौरो करतले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्राचो गृहमंत्री दिलीप पाटील, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे आणि हेर राष्ट्रवादी नेते गोंयांत राष्ट्रवादीच्या प्रचारा खातीर गोंयांत येतले. कारणां दाखय नोटीस जारी करून लेगीत इमारत मालक सुनावणेक हाजीर न राविल्ल्यान पणजे शार मंडळान राज्याच्या राजधानींतल्या असुरक्षीत इमारती विरोधात खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. पणजेंतल्या 18 इमारतींच्या मालकांक नोटीसी धाडिल्ल्यो. नोव्हेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 ह्या काळात जाल्ल्या सुनावण्याक हातूंतलो एकूय जाण हाजीर रावंक ना अशें सुत्रां कडल्यान कळ्ळें. आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत महामंडळ परत एक फावट कारणां दाखय नोटीस जारी करतले आनी कायद्या प्रमाण कारवाय करतले. मजगतीं इमारत मालकांक अहवाल सादर करपाक कांय वेळ दितले. तर ह्यो आसल्यो गोवा टॉप 25 ची बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.